पणजी शार ही गोयची राजधानी। दर दिसा शेकडो पर्यटक पणजी शार पळोवपाक येतात। मात आयज पणजी शारात जय थंय दिसपी कोयर आमच्या गोयची प्रतिमा इबाडटा। पणजी शार कोयर मुक्त दवरपाचे आश्वासन कितलेशेच फुडारी दितात, मात अजून मेरेन हो विषय कोणूच गंभीरतायेन घेना। पणजी शारात आशिल्ल्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या समोरच्या फुटपाथाचेर कोयर तसोच उडयल्लो दिसता। तुम्ही पळयतात ती किणचित्रां आमी 20 जुलयाक घेतिल्ली। आता 8 ऑगस्ट येयलो तरी हो कोयर तसोच पडून आसा। कोणूच ह्या समस्ये कडेन लक्ष दिना। पणजी नगरपालिकेन हो कोयर उखलूंक जाय, मात अजूनय तो थंयच आसा। इफी वेळार जंय वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो वता त्या गोंय मनरिजवण संस्थेच्या गेटी भायर नगरपालिकेन झाड कापून अख्खे झाड थंयच उडयल्लें दिसून येता। ही सुवात लोक पार्किंग करपाक वापरताले, मात आतां झाड उडयल्ल्यान पार्किंग करपाक मेळना। हे झाड पावसा पयलीं कापून दवरिल्ले आनी आतां गोंय मनरिजवण संस्थेन विचारल्यार पावस सोंपतकूच हे झाड उखलतले अशें नगरपालिका सांगता। तशेंच विस्तार हॉटेला कडेन 20 खात्याचे जंक्शन बॉक्स आसा। सरभोंवतणी झाडां मांडल्यात, मात कोणाचेच ह्या कडेन लक्ष ना। आल्तीन हांगा आशिल्ल्या भिस्माचे बायेकडच्या रस्त्यार कोयर कितलेशाच दिसासावन पडलेलो आसा, मात सगळे जाण ह्या विशीं दुर्लक्ष करतना दिसतात। तशेंच आल्तीन मुखेलमंत्र्याचे निवासस्थाना शेजारा आर्च बिशपाचे पलासी मुखार पवनचक्कीचो मनोरो पवनचक्की सयत आड पडला। कितलेशेच म्हयने तो तसो पडून आसा आनी हाचेर पुराय वेलींनी आपले साम्राज्य केला। खुद्द नगरपालिकेच्या गार्डनाच्या समोरच्या कोपऱ्यान नगरपालिकेची कोयराची गाडी उबी आसता आनी थंय सकयल कोयर पडिल्लो आसता, मात कोणूच हो उखलपाची दखल घेना। हे सगळे पळयल्यार गोंयांत खासा करून राजधानीत कोयराची समस्या कितली गंभीर जाला ती दिसून येता। फुडारी फक्त भाशणांच करतात, वाठार स्वच्छ करपाचे, समस्या सुटाव्यो करपाचे आश्वासनां दितात, मात वास्तवान पळयल्यार कोणूच ह्या कडेन लक्ष दिना वा समस्या सुटावी करपाचो यत्न करना। ज्यो साफ सफाई करपी एजन्सीज आसात त्योच खंय तरी कमी पडटना दिसतात। जर ह्या समस्ये कडेन लक्ष दिवन बेगोबेग पावलां उबारलीं ना जाल्यार एक दीस पुराय पणजी शार कोयर शार जावपाची शक्यताय न्हयकारूं शकना। संबंधीत अधिकाऱ्यांनी, आमदार मंत्र्यांनी ह्या विशीं गंभीरतायेन लक्ष घालपाची गरज आसा। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।